नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाचो रोमी कोंकणी लिपीक तेंको. ग्लोबल कोंकणी फोरमाची कदेल जाय व रोमी लिपी ही मोहीम 23 सप्टेंबर सावन जातली सुरू. दिवचल पिऱ्याची कोण वाठारांतली बेकायदो झोपडपट्टी केली. मातये बरवण न्यायालयान 10 बांदकामां मोडपाचो दिला आदेश. कार्यावळी वेळार दवरिल्लो खर पुलीस बंदोबस्त. मडगांवच्या मोती दोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचे जातले बेगीनूच उक्तावण. वाडपी गुन्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर जातली पुलीस आउटपोस्टाची मजत. दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची माहिती. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान कुंकळ्ळेच्या नागरिकांक सयत केली. कुंकळ्ळे आयडीसीची भोंवडी. फिश मिल्स बंद करिना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून युरी आनी थळाव्यांची शिटकावणी. ईडीसीच्या अध्यक्षपदार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची जाली नेमणूक. जाल्यार हेर संचालकांची लेगीत जातली नेमणूक. आणि स्वयंपूर्ण गोंया खातीर गोंय राज्य सहकारी बँकेची म्हत्वाची भूमिका. वर्धापन दिसा निमतान पर्यटन फलोत्पादन सारख्या क्षेत्रांक दिवचो तेंको म्हणटा मुख्यमंत्री. आता खबरो विस्तारान. आमदार क्रूज सिल्वान वेळी मतदारसंघातल्या सरपंच आनी पंच वांगड्यांसयत शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत रोमी कोंकणी लिपीक आपलो तेंको जाहीर केला. तशेंच रोमी लिपी संबंधी भेदभाव केल्ल्याचो आरोप आमदार सिल्वान केला. देवनागरी लिपी प्रमाण रोमी लिपीकूय समान दर्जो मेळचो अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी केल्या. दुसरे वटेन ग्लोबल कोंकणी फोरमाची कदेल जाय व रोमी लिपी जाय हे मोहिमेन नेट धरतना दिसून येता. पळयात. तेन्ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोपटी ग्रामसभान रेजोल्युशन केल्लें तेन्ना हांवें म्हजें स्टँड क्लियर केलें. जेन्ना असेंब्ली मान्सून सेशन चलता तेन्ना हांवें रेजोल्युशन घातलें असेंब्ली की रोमी स्पेटीक इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. पूण तें तेन्ना तेमी येवूं ना. पूण हांवें डिस्कशन केल्लें ऑफिशियल लँग्वेज जेन्ना डिमांड चलता तेन्ना हांवें म्हगे स्टँड क्लियर सांगलेलो. आनी आयज आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे आमचे कडेन स्टँड क्लियर पयलेंय सांगलां आनी आयजूय सांगता म्हजें स्टँड रोमी स्पेटीक तशेंच आहा इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. तेका लागून आज हें प्रेस कॉन्फरन्स हाडलो आनी आमचे सांगले सगळे आमचे सरपंच आहेत पंच आहेत आनी तेंय सगळ्यांक घेतलेलें आहा. सो आज आमी एक लॅटर केल्ली आहा ती हांव आयज आमचे कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीकाक सबमीट केल्ली आहा. तेच भाशेन हांव आमचे फोरमाकूय दिवपाक सोदता आयज कित्याक म्हजें स्टँड क्लियर करपाक. आज आमी गोंयकार चोवपाक गेले आज डेमोग्राफीक पॅटर्न आज चेंज जायत आहा गोंयांत. आनी गोंयकार तर आज अंडरस्टँड जायना ही गोंयकारांनी भावना जी रोमी स्क्रिप्ट आहा ताका इक्वल स्टेटस दिच म्हणून जाल्यार कोण अंडरस्टँड जातले. सो आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर विलेज पंचायत जीटीडी जोसुआ आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन मांडिलां आनी वी हॅव सपोर्टेड टू गिव इक्वल स्टेटस टू रोमी स्क्रिप्ट alongside with देवनागरी. सो हे गव्हर्नमेंटान आयकोचें. आमची स्क्रिप्ट सांबाळपाची गरज आसा नाजाल्यार ही आमची स्क्रिप्ट सवकास मरून वयतली आनी तोच तांचो प्लान. देवनागरी लोबीचो प्लान वॉज दे वॉन्ट देयर स्क्रिप्ट टू सर्वाइव एंड दे वॉन्ट टू चोक रोमी सो दॅट इट इव्हेंच्युअली डायज. जशें बाब वेंकटेन सांगला it is necessary that all of us fight for this issue. आयज आमी इंचान नासतना म्हजी शाबासकी बाब क्रुजाक कित्याक आमी इंचान नासतना तो माणूस पयलो एमएलए जे आमकां ही कमिशनराक हातीर दिल्या आनी असलेच एमएलए आमकां आमचे गोंयांत जाय जे सांगनासतना लोकांची मागणी तेणे लोकांचो आवाज जो ग्रामसभेन उठवलो तो आयकलो. आमची ऑलरेडी शॉर्ट आहा कातरलेली आहा की आमी म्हणटा इक्वल करूया देवनागरी बराबर. वी आर आस्किंग टू इनक्रीज द लेंथ ऑफ द रोमी लिपी स्क्रिप्ट एज मच एज द देवनागरी. सो देर विल बी जस्टिस फॉर द कोंकणी in general. So
म्हाकाय सॉल्व ना हे हुंयसान येता दॅट देवनागरी पीपल हॅव अ प्रॉब्लम. ते प्रॉब्लम आसपाकूच जायना आनी आमी सगळे गोंयकारूच हेच गोंयचे भुमीचे जालोले तुमी सगळे आमी, जाल्यार आमकां हे डेफिनेटली कोणूय हेजेर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार दीस पीपल आर अगेन्स्ट कोंकणी. कितें कितें एड केलें जाय हितून ते आनी व्हडलें जात न्हू रे. सो रोमी लिपी एड केलें जाय हितून कोंकणी विल फ्लरिश मोर. आमचो दुसरो फेज ही चळवळीचो सप्टेंबर 23 तारखेसान सुरू करता. आमदारांक बॅट कदेल जाय रोमी लिपी जाय हे प्रोग्राम करू. ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट तर एमेंड करतलो जाल्यार आमदारांची गरज आसा, दुसऱ्यांनी तो एमेंड करूंक जायना. सो हे लेजिस्लेशन असेंब्लीन पास जावंक जाय आनी ताकाच लागून हो आमदारांक बॅट दिवपाक ही आमची मुखेली हेतू आहा. फाटले पयले फेजीन आमी सगळी ग्रामसभेनी सुमार 50 ग्रामसभेनी रेजोल्युशन पास केले आनी लोकां मदें अवेरनेस रेज केले. आनी आतां गरज आसा आमदाराची बॅट करून तांकां तेंचे कॉन्स्टिट्युएंटले लोकांक घेवन तांचे लागीं भासाभास करून तांकां रोमीचो विशय कसो आहा, कितें प्रॉब्लेम आहा, कशी आमकां प्रॉब्लेम जाता ते तांकां इस्कोटावन सांगपाक तांकां बरी खबर नासतली. सो वी वॉन्ट टू एनलायटन देम ऑन दीस रोमी इश्यू. कित्याक फाटीं जेन्ना क्रुजान प्रपोजल घातलो असेंब्लीन आनीक ऑफिशियल लँग्वेज एक्शन डिमांड्सान उलोवप येयलें तेन्ना क्रूज बाबडो MLA एकलोच उलयलो, एकलो तेन्ना दोग जाण ऑपोजिशन आहले उलयले. पूण चडशे आमचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLAs जे BJPन आहा ते उगी रावले. तेणी तांकां पाठिंबो दिवंक ना. आनी आतां दुसरी असेंब्ली जेन्ना येतली डिसेंबरान तेन्ना आमकां हेच प्रॉब्लेम जाल्ले नाका. तेका लागून आमी हे सगळे आमदारांक एकठांय हाडूंक सोदता रोमी विशयाचेर. तांकां आमी मॅडम वयता ताचो हेतू न्हू आमी तांकां घेराव करूंक वयता वो आमी तांकां कितें हें करूंक वयता म्हणून म्हणजे आमचो एफर्ट जावन आसा पिसफूल. आमी पिसफूल वयतले, बरे भाशेन भासाभास करतले आनी डिस्कस ऑल द इश्यूज आनी बरे भाशेन कसो स्टॉप करूंक येता तांचे लागीं मांडटले. आमी 2 बिलां आमी तयार केल्या. पयलें बिल जावन आसा टू डिमांड इक्वल स्टेटस फॉर रोमी लिपी अलॉंग विथ देवनागरी. आनी दुसरो बिल जावन आसा इंट्रोडक्शन ऑफ रोमी कोंकणी इन schools in a phased manner starting from standard 1st to 10th standard. हे स्टँडर्ड 1 पहिल्या वर्साक, दुसऱ्या वर्साक स्टँडर्ड 2 हे वर्षी 10 वर्सां लागतली हे सगळें सेट जावपाक. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची एका आडकोड येवंक जायना. ऑफिशियल एक्टान म्हणटा ते आमकां हात लावंक दिवना. सो इस्कॉलान कित्याक आडायता ते म्हाका अजून सजमना. म्हणजे तेंचो हेतू कितें तो, कितें रोमी लिपी सारकी काबार करून भोंवता वी डोंट नो. सो हाचे हेका लागून ही आमची गरज आसा. आमचे मायनॉरिटीज MLA जे आमी वेंचून काडल्या तांकां पयलें सजमो कित्याक रोमी लिपी कोण वापरता. रोमी लिपी वापरता चडशी आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी अराउंड 35% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन. आनी हे जे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLAs आहा तेंच्यांनी तांकां निवडून हाडले. 50 ग्राम सभेनी आवाज येवप म्हणचे आवाज कितें सांगता आमकां. हो आवाज एके भाशेन आमदारांनी आयकूंक जाय आनी ताचेर उपाय घेवंक जाय. कित्याक एके भाशेन ती फॉर्स आहा ताका सांगता ही आमकां आपणाचे डिमांड आनी हेजेर तुमी उलोवंक जाय असेंब्लीन. तेंच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना, आमच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना, फकत ते आमदारांनी करूंक जाता. बरो आमदार जर आसत ताणें हेजेर लक्ष दवरूंक जाय ग्रामसभांनी कितें चलता, लोक कितें उलयता ताचेर. आयज एक्झाम्पल बाब क्रूज सिल्वान दिलें बरें एक्झाम्पल सगळ्या आमदारांक. ताणें आमी इन्सान नासतना वो आमी आमकां एक लेटर बरयली लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज आनी आमच्या हातान एक चीट दिली कमिशनरान कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज हाणें हे विशयाचेर चवकशी करची आनी ताबडतोब रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवप.
फाटल्या कांय वर्सांसावन वाद सुरू आशिल्ल्या दिवचल शारांतल्या पिराची कोण वाठारांतली बेकायदा झोपडपट्टी निमण्यान मातये भरवण केली. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतना JCB यंत्रा वरवीं झोपड्यो मोडपाक सुरवात केली. न्यायालयान 10 बांदकामां मोडपाचो आदेश दिला. इतल्या वर्सां इल्लीगल हे सगळे घाट्यार रावता. कितें बोवाळ जाता जाल्यार म्हाका पुलीस फोर्स घालून तुमकां काडचें पडटा. आमकां कितें तरी गव्हर्नमेंट इन्क्वायरी दिवंक जाय न्हू. 50 वर्सां जाल्यार लायट बील आसा, सगळ्या भुरग्यांचे जाल्यार मुद्दार आसा, सगळें आसा हांगा. ऑर्डर म्युनिसिपालिटीन दिला, हायकोर्टाची ती आसा. पिराची कोण वाठारांतल्या झोपडपट्टीचो न्यायालयांत वाद चालू आशिल्लो. निमणे दिवचल पालिकेन दिल्ल्या झोपडपट्टी मोडपाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केली. कारवाये वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण दिवचलचे मामलेदार प्रवीण गावस परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. वातावरण मातशें तापिल्ले. कारवाये वेळार झोपडपट्टीत रावपी लोकांनी विरोध केलो. मात मामलेदार प्रवीण गावस हांणी परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरले. दनपारां 12 वरांचेर झोपडपट्टी मोडपाक सुरवात जाली. जाता आमी तेका कांय करूं शकना. ऑर्डर आहा जाल्यार आमकां ती करची पडटा. आनी त्या ऑर्डरीचो स्टे जर तुमकां स्टे जर आहा जाल्यार त्या एडवोकेटानूय क्लियर केलें तेका स्टे जर ना जाल्यार आमी तेका कांय करूं शकना. आमी ती एक्झिक्यूट करता. एक पळय मनीस कोण म्हणून हांव तुका मातसो टायम दिवंक शकता. भितर तुवें व्हॅल्युएबल सामान आहा ती काडा. नाल्यार म्हाका फोर्सान ते डायरेक्शन दिवन ताका काडचें पडटलें म्युनिसिपालिटी. पडून आमी हे करता. हांव तुमकां भायर पडटा पळय. म्हाका कांयच ऑप्शन ना. आमकां मातशी मदार उठूंक जायना, करीत जायना. आमी कांय करूं शकना ते. सामान खंय व्हरतले? हांव तुका कित्याक सांगता, हे म्हजी ऑर्डर न्हू. हांव हांगा फक्त लॉ एंड ऑर्डरीक आसा. फाल्यां जर तुम्ही बोवाळ केलो जावं हातापाई गेली, आयक पयली आयक कितें जालें जाल्यार म्हजें काम लॉ एंड ऑर्डर म्हणल्यार जर कितें बोवाळ जाता जाल्यार म्हाका पुलीस फोर्स घालून तुमकां काडचें पडटलें. इतने साल हो गए हमको इधर, हमारे पीछे से हमारे बच्चों को तो कुछ तो मिलना नहीं. हाँ, ये लोग देने को तैयार नहीं है ना. हम ही भाड़े को रहते हैं. हाँ, ये क्यों होगा? तुम्हारी जगह में ये रहता है. हो, हमारे जगह में ये रहते हैं. अभी कितने साल हो गए हमको इधर. हाँ, ये लोग हमने नहीं देते तो क्यों ना हमारा हमने नहीं तो नहीं, हमारे पीछे से बच्चा को तो दो नहीं. तो अपना कब्जा करको बट हमने तो यूँ करने लगे ये लोग. क्या करना उसको तुम्ही डिमिशन करतो तुम्हीच देना. इतल्या वर्सां इल्लीगल हे सगळे घाट्यार रावता. आमकां तेंच्यांनी खूब सतयल्या. डेमोलेशन करपाक 2010 येयल्ले. तेंच्यांनी केशी फुडें घालून 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 आमचे जिवाचे हाल केले. आमचे भाव भयणी सगळे भाड्याक रावता. आमच्या जाग्यान ते रावपाक आमकां कशें दिनासले. आतां ऑर्डर पास जाला आनी आतां डेमोलेशनाक येयला. तेजे खातीर आमकां हे क्लियर करून आमचे भाव भयणीक तेंचे मेळचे हे जागो तांकां आनी घर बांदून रावचे तेंच्यांनी. आता कितली डेमोलिश ऑर्डर आहा कितल्या घरा? सब आख्या फूल घराक हा ते आनी त्या सायडीक हा फूल घराक आसा. आमचो तितलो जागो आमकां मेळोन दी आनी तुमचे कडेन सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता, देव बरें करता. टोटल कितली घरां आसली? जागा हांगासर 2000 स्क्वेअर मिटर जागा 2000 स्क्वेअर मिटर हा. ते जाग्यान तेंच्यांनी सगळे हाडून दवरलेले. कितकी वर्सां जाली हांगा रावता? ते डेमोलिश तेंच्यांनी इल्लीगल रावता पळय तेंच्यांनी इतले वर्सां तेंकां जमातीचे आमचे केशी चालू आसले. आमचे 2012 सेटलमेंट जाले तेन्नासून तेंकां सांगलेले जमातीन आमकां कितें सांगलेलें तेंच्यांनी हे काडपाक हे झोपडपट्टी काडपाक आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून. तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंक ना. आतां आमी तेंच्यांनी केशी आमचेर घातले आनी आमी ते झगडून आतां मेरेन सगळे ऑर्डर पास करून आतां डेमोलेशनाक येयला. आमकां लेटर तरी दिल्या खेळार म्हणून आमकां समाधान घेवन काय वयतले सांग. पण तुमकां कांयच कळोंक ना. कांयच कळूं ना आमकां. गाडी लेटर जाल्या तुम्ही फुडल्या घालता क्या म्हणून. नाही
तुम्ही आता अपील केल्यार ती कोर्टात. अपील केले कोर्टाक अपील केले कोर्टाक अपील केलेला पळय मोबायलान मारून गेले दाखयले कोर्टात अपील केले अपील म्युन्सिपालिटी गावना राजा दाबे आता हे कितें तुमचें तर आता कितें करतले तुम्ही? कितें आमकां कांयच रस्ताच ना आतां भायर उडयलेला आमी काय वचून रावया सांग आमकां घेतली तरी गव्हर्मेंट बरें दिवंक जाय न्हू आमी एक तो पैसा उडोवन येयलेला कितें करतले आमकां टायम तरी दिवंक जाय न्हू आता भुरगे बाळा घेवन आमचे 4-5 फॅमिली मला काय वचून रावतले भाड्यान काय ना आमकां जागा निजाम काजी दिल्या रावपाक एक बोर्ड लागत ना आमकां निजाम काजीची जागा आहे कितली वर्सां जाली तुम्ही हांगा? 50 वर्ष झाले 50 वर्ष झाले लाईट बिल आसा सगळ्या भुरग्यांचे त्याला मुद्दार आसा सगळे आसा हांगा तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगावच्या मोती दोंगर वाठारात पुलीस आउटपोस्टाचे उक्तावण जावपाचे आसा. देखून मडगावात वाडपी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या पुलीस आउटपोस्टाची मजत जातली तशेंच थळाव्या लोकांकूय हाचो फायदो जातलो अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी दिल्या. तशेंच मडगाव नगरपालिके कडेन उलोवन हो वाठार नितळ करून घेतले अशेंय सुनीता सावंत हांणी सांगलें. मॉक हिल आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा तेंवूय काम चलिल्लें आसा. मॉक हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें स्ट्रक्चर आशिल्लें सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर at Monte Hill and so we are every day trying to look into that so that we make it ready आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळें पळोवपाक गेल्ले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मॉक हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंच्यो कितें कागाळ्यो आसा एप्लिकेशन्स आसा हे थंय घेवपाक शकतले आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेझेन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतले बॅड कॅरेक्टरांचेर थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतले असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. शॉर्टली आमी तयारी करता की आमी ताजें एक उक्तावण करतले आनी जी सराक बीन आपोवन उक्तावण करतले आनी ती ऑपरेशनल करतले वीच वील बेनिफीट दी policing as well as for the public. So I'll be requesting the chief officer and municipality also for undertaking this before we could start with this outpost so that cleanliness also is done. And we will emphasize with sensitization for the public over there to see that cleanliness is maintained there. मडगांव एरियेक वाडट्या क्रायमाचेर कंट्रोल करपाक लागून दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक स्टेप घाल्लें आसा आनी ताजें तांणी आतां सद्याक मोती दोंगरार एक आउटपोस्ट प्रपोज केल्लें आसा. काल दक्षिण गोंयची SP आनी DYSP हांणी दोगांयनी वचून ह्या आउटपोस्टाची पळोवणी केली आनी म्हणजे जें काम कशें चल्लां ताची पळोवणी केली आनी तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हें जें आउटपोस्ट आसा ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुमार चालू जावपाक शकता आनीक थंयच्यान जें सगळें लक्ष दवरपाक हे एरियेचेर बऱ्याक पडटले अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की मोतीडोंगर ही एरिया खूब हांगा तांणी जेन्ना पळोवणी केली तांकां दिसून आयलें की खुबशी कडेन घाण जाल्ली आसा आनीक मुन्सिपालिटीक सांगून हो कंप्लीट जागो आसा तो सॅनिटायज जातलो. ह्या आउटपोस्टाचे एक फायदो म्हणजे की थंयचे हाजेर लोकॅलिटीचेर नदर दवरपाक मेळटली ती मेळटलीच. त्या बरोबर थंयच्यान जे लोकांक मडगांव येवपाक जावं आजूबाजूच्या लोकांक मडगांव पुलीस स्टेशनार येवपाक गरज पडपाना. थंयच तांचे केसी जावं कंप्लेन कितें आसा ते थंयच बरोवन घेतले आनीक हें आउटपोस्ट आतां ऑलमोस्ट चालू जावपाचें आसा. एक बंद अशें घर मोडकरें घर आशिल्लें हातूंक रिपेर करून आतां हें आउटपोस्ट चालू जातलें. मडगांवच्या आमदारान तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी तांणी हो जो बंद मोडकरें घर आशिल्लें एबंडंट कोणाचें मालकीचें न्ही तें तांणी रेनोवेट करून दिल्लें आसा. तर गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी कुंकळ्ळेच्या नागरिकां सयत शुक्रारा कुंकळ्ळे IDCची पळोवणी केली. फिश मिल शेतांत घाणयारें उदक सोडून दितात.
ताका लागून न्हंयो आनी व्हाळ पुरायपणान प्रदूशीत जावपाक लागल्या. देखून सगळ्यो 10 फिश मिल्स बेगिनात बेगीन बंद करात, नाजाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी युरी आलेमांव आनी थळाव्यांनी दिल्या. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटात सारखे उदो कुसलो उदो हे कंटेमिनेटेड जालेले उदो सोड आणि ते उदो सोडले सारखे चोयल्यार तुमी आमी इन्स्पेक्शन बारीकशें केल्ले आख्खे न्हंयत वयता आणि हे उदो अंबावलीच्या गांवांत वयता. द नेक्स्ट विलेजीस हिंगा सद्या अंधा कानून चलता. आमी हो प्रश्न प्रत्येक विधानसभेन काडिल्लो. प्रत्येक विधानसभेन आमकां फक्त हे लाडू दिते लाडू. मुखेलमंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर हे सगळे हांकां पळोवंक ना. हांकां म्हाका दिसता हे इंडस्ट्रीले ब्रीफ केस घेवपाक संवय जालेली आसा. आनी टुडे आमी जेन्ना हिंगा येयले इट इज शॉकिंग. दिस इज वर्स देन दिस इज लायक ए कोलेरा आउटब्रेक. हे नुस्त्या बेतूल दुसऱ्या गांवांत येता त्या जेटीचेर कितलो लोक मेला हे सरकाराक पळोवंक ना. कितले लोकांक थिंगा मोर देन 20 people have died. रिपोर्ट्स आर कमिंग. द सेम स्टेटस ह्याच इंडस्ट्रियल इस्टेटान जाता. एंड दिस इज अ कर्स टू कुंकोळकार्स. टायम एंड ओवर अगेन आमकां मुखेलमंत्री सांगता इन्स्पेक्शन जातले. हे पोल्युशनाचे मनीस हिंगा येता. हे कसली फोकाणां चल्ले. दिस इज डेकॉयटी हॅपनिंग हियर. हेल्थ आणि हे सगळे एन्क्रोचमेंट लोकांचे लायफ एंडेंजर करपाक हे प्रयत्न जे केले ते हांव मागोता सरकारा कडेन हांगकडे की हेजे जरी तर एक्शन घेनाय ऑल द पीपल वील कम आउट एंड देर वील बी थाउजंड्स ऑफ पीपल. इन्स्पेक्शन जाले ते इन्स्पेक्शन ऑफिस रिपोर्ट दिता हे जाले ते जाले 7 दिसां भितर फॅक्टरी बंद करते मागीर परत स्टार्ट जाताय. ही फोकाणा हे 7 दिसां फॅक्टरी बंद करपाक मागीर ते उमके बॅग घेवन वयताय आनी मागीर हांकां स्टार्ट जाताय. देर हॅज टू बी अ परमनंट सोल्युशन. इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अ परमनंट सोल्युशन वी वील गिव यू अ परमनंट. वी वील क्लोज दिस इंडस्ट्रियल इस्टेट. हांव एकूच सांगता जेन्ना आतां डेप्युटी कलेक्टर आहा, आमगे हेल्थ ऑफिसर आहा, आमगेलो म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आहा, चीफ ऑफिसर आहा, पुलीस डिपार्टमेंट आहे. हेमी सगळ्यांनी मानून घेयला की हे पोल्युशन जाता. सगळ्यांक वास येता. सगळ्यान उदो येता चोयला पोल्युशनान. एवरीवन इज एडमिटेड ऑन कॅमेरा दॅट देर इज पोल्युशन गोईंग ऑन. टू द डिपार्टमेंट इज दॅट यू स्टार्ट इट राईट नाव. तुम स्टार्ट करे आनी मागीर तुमगे प्रोसेस करे. हे उलटा जाता रे. पयलीं प्रोसेस जातालो मागीर स्टार्टू जायनासल्यो. सो यू स्टार्ट इट राईट नाव एंड देन वी विल सी. शुक्रारा ईडीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालकाच्या पदाची नेमणूक झाली. ईडीसीचे अध्यक्ष पदार मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत यांची नेमणूक झाली जाल्यार संजय सातर्डेकर यांची उपाध्यक्ष पदार नेमणूक झाली. ललिता अफोन्सो, जयराम खोलकार, चेतना शेट्टी, ॲडव्होकेट दीपक तिळवे, ॲडव्होकेट यतीश नायक, मार्क मेंडिस यांची ईडीसीच्या संचालक पदार नेमणूक झाली. ईडीच्या अध्यक्षपदा खातीर नेमणूक जाल्या आनी खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ईडीचे अध्यक्ष पदा खातीर तेंची नेमणूक केल्लेली आसा. जाल्यार इतर म्हणजे आनीक जे आसा ते संचालका खातीरूच तांची नेमणूक जाल्या. जाल्यार अध्यक्ष पदा खातीर ज्यांची नेमणूक जाल्या तेंचें नांव जावन आसा संजय साताड्डेकर. जाल्यार आनी संचालक पदा खातीर जांची नेमणूक जाल्या तांची नांवां अशीं आसा ती म्हटल्यार ललिता अफेन्सो, जयराम खोलकर, चेतना शेट्टी, ॲडव्होकेट दीपक तिळवे, ॲडव्होकेट यतीश नाईक, मार्क मेंडिस यांची जी आसा ती नेमणूक म्हणजे संचालक पदा खातीर तांची नेमणूक जाल्ली आसा. जाल्यार खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आमचे जे आसा ते ईडीचे अध्यक्ष पद तांकां नेमणूक तांची केल्लेली आसा. जाल्यार अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयांत श्रमधाम येवजणेंतल्यान 40 घरां बांदून दिल्या अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. मजगतीं वायनाड, केरळांत श्रमधाम येवजणेंतल्यान 10 घरां बांदून दितले आनी हें काम बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न आसतलो अशें आश्वासन सभापती रमेश तवडकर हांणी दिलां. आतापर्यंत सेकंड फेजी 20 कंप्लीट जाते. आता हांव मुख्यमंत्री सांगतालो केन्ना तरी आमकां 10 घरां हँडओवर करपाची चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा ती रेडी आसा. ती दिवपाक जाय. तर वेळ आसा तर काणकोणाक नाल्यार ताणें म्हणलें की हांगाच तो पणजेच कार्यक्रम करुया अशें म्हणणें आसा. आनी ती जवळ जवळ आतां ह्या सेकंड फेजींतल्यान 20 घरां कंप्लीशन जाय. 40 घरां आमी कंप्लीट जाता.
टोटल तुम्ही 100चं काही टार्गेट होण्याच्या वर्षी शंभरात टार्गेट ते आम्ही खूप जात 100च्या वर्षी म्हणून नका त्या वर्षी 100 म्हणटा वाचले आता ते कंप्लीट करपाक आनी फाटल्या वर्साक आमकां एक जाय करो की फाटल्या वर्साक आमकां इलेक्शनाच्या पिरियडामुळे सेकंड फेजीन जे कार्यक्रम सुरू केला आमी तो मे सुरू करता आणि आता चवथी पयली आमी बरीचशी कार्य कंप्लीट केली आनी केली आणि आता तर म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साक पयली 1000 व्हॉलंटियर्स आता आमचे रजिस्टर जाल्ले आसा हाजे फुडें आमी गोंयभरांतल्यान तुमी सगळे येतले त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयभरांतल्यान ज्या ज्या कडेन अशे प्रकारची स्थिती आसा ती घरां आमकां फुडें फुडले वरांतल्यान करपाक जाय आनी त्याच तयारी आमच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्सान दवरलेली वायनाड आमी वचून आयले वचून येतकच ती सद्य परिस्थिती आसा ती आमी आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा की आमी थंय वचून एक सादारणशे 10 घरां बांदतले अशें प्रकार आमी निर्णय घेतलेलो आसा की आमी आत्ता पर्यंत आमचे 200 व्हॉलंटियर्स आसा वायनाड वचपाक तयारी केल्ली आसा ती परत आमी वतलो आनी ती घरां आयडेंटिफिकेशन करपा खातीर ती तेंचे आमचे लोकल जे कोण जे आसा जनता पार्टीचे लोक किंवा अन्य संस्थाचे लोक आसा की तांचे कडेन घेवन तांचे कडेन विश्वासान घेवन जातले की आमी ती घरां तांचे आमी सुरवात करता आमी 40 घरांचे हे अरावंड जशी एक घराक जर जर सादारण व्हडली घर आसत जाल्यार आमकां 8 ते 9 लाख पर्यंत 10 लाखाच्या भितर करतात धाकटे आसत जाल्यार म्हणजे 46 किलोमिटर किंवा 50 किलोमिटर आसा ते आमकां 7 ते 8 लाख म्हणजे ते श्रमदानान काम केले म्हणजे तशें घरांचे एस्टिमेट जो आसा सादारण 10-15 लाख पर्यंत जो कार्यक्रम वता अशा स्थितीन जी आसा ती घरां कंप्लीट करपाच्या गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.